नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेक गोवा फॉरवर्ड आनी आपाचो विरोध। आरजी म्हणटा सगळ्यांक घेवपाक जाय विश्वासांत। दिवचले म्हालांतले एका खाजगी कॉलेजी भायर नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो संशयास्पद दुचाक्यो। कॉलेजीचे कागाळी उपरांत दिवचल पुलिशेची कारवाय। कलंगूटच्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो उडयताले काडून म्हणटा थळावो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा। गोंय जावन रावला गुन्यांवाचे घर म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय। राज्यात डेंग्यूचे दुयेंती वाडले। कळंगुटे सापडले 12 दुयेंती। भलायकी केंद्र आनी पंचायतीन डेंग्यू नियंत्रणा खातीर उबारली पावलां। चंद्रयानाच्या यशा उपरांत इस्रोन घेतली सुर्याकडेन झेप। सौर वारें आनी सुर्याच्या प्रभामंडळाचे करतले निरीक्षण। आता पळयात खबरो विस्तारांत। वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेक गोवा फॉरवर्ड आनी आपाचो विरोध। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष म्हणटा सगळ्यांक विश्वासांत घेवन हाचेर निर्णय जावपाची गरज आसा। प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेची चाचपणी करता। हे विशीं गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना गोंयचे प्रादेशीक पक्षांनी आपापली भुमिका स्पश्ट केली। गोवा फॉरवर्ड आनी आपाचो वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेक विरोध। वन नेशन वन इलेक्शनाक आपलो पयलीं सावन विरोध आसा। एनडीचो घटक आसतनाय आपण विरोध केल्लो अशें गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय उलयलो। ह्या संकल्पनेक लागून प्रादेशीक प्रश्न कुशीक पडटले म्हणून विजयाक हुस्को। वन नेशन वन इलेक्शन जेन्ना प्रपोजल आयिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकर मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी आमकां इलेक्शन कमिशनान सगळ्यांक आपयलेली। खूब पॉलिटिकल पार्टीज तेन्ना गेल्यो ना, पूण हांव एनडीएचो घटक आसून हांव थंय वचून इलेक्शन कमिशना कडेन हांवें ऑब्जेक्शन घाल्लें की वन नेशन वन इलेक्शन जर जालें जाल्यार रिजनल इश्यूज वील फॉल इन द बॅक बर्नर। म्हळ्यार रिजनल इश्यूजाचेर नजर अंदाज जातलो, ताचेर निग्लेक्ट जातलो आनी फक्त नॅशनल इश्यूज घेवन आमी इलेक्शन झगडटले। आनी असले बारीक स्टेट्स लायक गोंय बी आहा ताजे गोंयची आमची अस्मिताय राखपाक आमी पावचे ना। गोंय एक कोळशाचो कॉरिडॉर करुया म्हणटले इन नॅशनल इंट्रस्ट। मागीर कितें जातलें, गोंयांत कोळसो आमी खावपाचो, जे कोळशा खातीर आमकां 2 पयशांचो फायदो ना, पुणून हो कोळसो आमी घेवप कित्याक इन नॅशनल इंट्रस्ट। हें ऑलरेडी जायत आहा। हें वन नेशन वन इलेक्शन जालें जाल्यार गोंयचे खंयचे इश्यूजांकूच म्हत्व तांचे काबार जातलें आनी म्हाका दिसता हें गोंया खातीर आनी ल्हान प्रदेशा खातीर घातक आसतलें। सो आय एम अगेन्स्ट दीस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी। मोदीक 2024 हार जातली म्हूण भंय पडला म्हूण तो घाई गडबडीन वन नेशन वन इलेक्शन करपाक सोदता म्हूण आपाच्या वाल्मिकी नायकाचो आर्ग्युमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी ह्यूज स्टेप। आमची जी लोकशाही आता 75 वर्सां जाली आमकां स्वातंत्र्य मेळून, तेन्ना पासून आज पर्यंत अशें केन्नाच जावना। सो जर हें करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार हाजेर कितें तरी एक चर्चा डिस्कशन जावंक जाय आशिल्लें। ही कसलीच चर्चा ना करतात, कोणाकूच टेकिंग इनटू कॉन्फिडन्स ना घेतात। म्हळ्यार अशें हडबडीन हो स्टेप कित्याक घेतलो ताचें कारण म्हळ्यार एकूच, आतां भारतीय जनता पार्टीक कळून आयिल्लें आसा की 2024 तांचो हो जो 10 वर्साचो जे ताणें कुशासन केलां पळय न्ही तें आतां बंद जावपाचें आसा। आतां तांणी पळयलां की इंडिया एलायन्स जी जाल्या, सगळे ऑपोजिशन पार्टीज एक जावन आमची डेमोक्रेसी राखपा खातीर जे एकठांय जाल्या, तातूंत सगळ्या लोकांक बरो उत्साह भितर भरला। आनी आतां फुडें 4-5 राज्याचे इलेक्शनां आसा, लोकसभाचे इलेक्शनां पयलीं, आनी ह्या सगळ्या राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी काबार जावपाची आसा हें तांकां ऑन द ग्रावंड सगळे तांचे सर्वे सांगता। सो जेन्ना लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं जी स्टेट इलेक्शन्स जाता
तातूंत जर तांचो पराभव जालो जाल्यार इट वील हॅव अ डेफिनेट इम्पॅक्ट ऑन द लोकसभा इलेक्शन. तुमी मोदी करात, कितेंय करात, कांय जावपाचें ना. भारतीय जनता पार्टी 100 सुद्दां सीट ह्या फावटी कॅप्चर करपाचें ना. सो हाज्या खातीर ताणें आतां हे 5 राज्याचे इलेक्शनाचे जे नेगेटीव न्यूज येवपाचे आसा ते काबार करपा खातीर हे बेगीन एक स्पेशल सेशन इन अ हरी, म्हणजे इलेक्शनाच्या 6 म्हयन्या पयलीं स्पेशल सेशन घेवन हो लॉ पास करपाचो जर ताणें निर्णय घेतला जाल्यार हो सामको हास्यपद आसा. इट इज अ कम्प्लिटली लाफेबल स्टेप आनी इट एक्सपोजीस द अटर पॅनीक. इतले भियेल्ली जनता पार्टी जावन पडिल्ली. आरजेचो मुखेली मनोज परबाचो हे संकल्पनेक थेट विरोधूय ना आनी थेट येवकारूय ना. मनोज म्हणटा हाचेर निमणो निर्णय घेवचे पयलीं सगळे संबंदीत घटकाक खंय विश्वासात घेवपाची गरज आसा. वोटिंग जाता त्याचो मार्क स्टेट लेवलाचेर बसपाक शकता, कित्याक इंडियन जितले आमचे स्टेट आहा प्रत्येक स्टेटीचे इश्यूज डिफरंट आसा, तेंचो रिजनलिजमाचो तेंचो कॉन्सेप्ट डिफरंट आसा आनी नॅरेटिव्ह डिफरंट आसा, वोटर डिफरंट आसा. सो हे सगळे खंय तरी पळोवपाक जाय, हेचेर विचार करपाक जाय आनी सगळ्यांक जे वोटिंग आसा ते बरे भशेन जावन म्हटल्यार लोकांक कन्फ्युजन ना जावचें जाय नासतना हे वोटिंग जावपाक जाय आनी सगळे स्टेक होल्डर सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आसतले, रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज आसतले आनी कोण एक्सपर्ट आसतले, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हेचेर कितें तो विचार करपाक जाय. बीजेपीन हे करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे करपाक लागू करपाक घाई गडबड करची न्हू, कित्याक हेतून बारीक पॉलिटिकल पार्टीक लॉस जावपाक शकता नाजाल्यार व्हडल्या पॉलिटिकल पार्टीक केन्नाय लॉस जावपाक शकता. दोनूय गजाल जावपाक शकता. सो प्रोज एंड कॉन्स पळोवनूच हेचेर कितें तें डिसिजन घेवपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड आनी आपाचो वन नेशन वन इलेक्शनाक थेट विरोध जाल्यार आरजे म्हणटा सगळ्यांक विश्वासात घेवपाची गरज. मात गोंयचो सगळ्यात जुनो राजकीय प्रादेशीक पक्ष मोगो मात वन नेशन वन इलेक्शनाचे फावरात. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय ती म्हळ्यार मोगो गोंयांत सरकारांत वांटेकार आसा. सरकारांत वांटेकार जाल्ल्यान घडये तांची मजबुरी आसूं यें. मात दुसऱ्या वाटेन विजय म्हणटा आपूण एनडीएचो घटक आसतनाय मनोहर पर्रीकाराच्या वेळार खंय वन नेशन वन इलेक्शनाक विरोध केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल म्हालांतल्या एका खाजगी कॉलेजी भायर नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो दुचाकी शेनवारा दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेतल्यो. कॉलेजीन पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. अजापाची गजाल म्हणल्यार कांय गाडयांच्या डिकींनी नंबर प्लेटी मेळ्ळ्यात. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. सद्याक शिक्षणीक संस्थांनी घडपी लिंगीक अत्याचाराच्यो केशी गोंयांत खूपच वाडल्यात. शिक्षणीक सुवाती भुरग्यां खातीर कितल्यो सुरक्षीत आसा हाचेर आतां वेगवेगळी चर्चा सुरू जाल्या. दिवचले कांय दिसा फाटीं शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत जाल्ले पेपर स्प्रे प्रकरण गोंयभर गाजिल्ले. आतां दिवचल म्हालांतच एका खाजगी कॉलेजी भायर संशयास्पद दुचाकी सापडल्यात. कॉलेजीच्या मुखेल्याक महाविद्यालया भायर नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो दुचाकी नजरेक आयल्यो. सादूर जाल्ले कॉलेजीन ही बाब रोखडीच दिवचल पुलिसांचे नजरेक हाडून दिली. पुलिसांनी कॉलेजी भायर आशिल्ल्यो दुचाकी तपासल्यो. नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो संशयास्पद दुचाकी पुलिसांनी उखलून पुलीस स्टेशनार व्हेल्यो. धक्कोदायक बाब म्हळ्यार एके दुचाकीचे डिकेत वेगवेगळ्यो नंबर प्लेटी पुलिसांक मेळ्ळ्यो. ह्यो डिकीत मेळिल्ल्यो नंबर प्लेटी महाराष्ट्र आनी कर्नाटक पासिंग आसात. हे विशींचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात. गाडयो पळयल्यो त्यो भुरग्यांच्यो काय आउटसायडरांच्यो काय कळना. सकाळी त्यो पार्क केल्ल्यो वयता आनी हांगासर हो जो रोड आसा पळय न्हू, हो रोड ह्या वाठाराच्या लोकांचो रोड तो पब्लीक रोड तो, आनी हांगासर ऑब्स्ट्रक्शन जाता. आमचे ते वॉचमॅन आसा पळय ते हांगासर तांकां अलाव करिना जाल्यार ते तेंच्या बरोबर झगडटा. तेन्ना हांवें पुलिशेक इन्फॉर्म केलें की हांगासर विदावट नंबर प्लेट थोडे मोटरसायकली आसा, स्कुटरी आसा आनी वी डोंट नो त्यो आमच्या भुरग्यांच्यो आउटसायडरांच्यो फाल्यां सकाळीं देर कॅन बी लॉ एंड ऑर्डर इशू. सो त्या खातीर हांवें पुलिशेक इन्फॉर्म केलें की तुमी ये आनी हांगासर ह्यो तेंच्यो ज्यो विदावट नंबर प्लेट आसा त्यो मोटरसायकली घेवन वचा. आनी हांवें तांकां अशें रिक्वेस्ट केलां की सकाळीं मातशी हांगासर तुमची गस्त अशी दवरा, कारण भुरगे विदावट हेल्मेट हांगासर येतात, विदावट लायसन्स येतात आनी फाल्यां सकाळीं सपोज जर कितें प्रॉब्लम जालो, ह्या भुरग्याकूच कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार फाल्यां इट इज अ इशू ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, द नेम ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. सो त्या खातीर आज हांगासर पुलीस येयले आनी तेंच्यांनी थोड्यो ज्यो विदावट नंबर प्लेट आसल्यो त्यो मोटरसायकली घेवन गेले ते आनी थोड्या मोटरसायकलींक तेंच्यांनी लॉक घालून दवरले. दिवचल तालुक्यातले एक कॉलेजीच्या वाठारांतल्यान
पुलिसेन कांय दुचाकी जप्त केल्या. हे विशींची माहिती अशी की कॉलेजीच्या कंपाऊंडा भायर पार्क केल्ल्या दुचाकी मदीं कांय दुचाकी नंबर प्लेट ना अशें कॉलेजीच्या प्राचार्यांक दिसून आयलें. प्राचार्यान ताकतिकेन दिवचल पुलिसेक कळयलें. पुलिसेन कॉलेजी कडेन वचून नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो कांय दुचाकी ताब्यात घेतल्यो जाल्यार कांय दुचाकींक लॉक मारले. ह्यो दुचाकी कोणाच्यो ते अजून कळूंक ना. पूण कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावपाक जायना म्हूण प्राचार्यान पुलिसेक कळोवन ही कारवाय करपाक लायली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. कळंगूटच्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो फुडल्या 2 म्हयन्यांत काडून उडयतलो म्हूण सरपंच जोसेफ सिक्वेराचो दावो. खोब्रावाडो, आगरवाडो आनी परबावाडो ह्या 3 वाठारांतल्या झोपड्यां विशीं तो उलयतालो. राजकीय फुडाऱ्यांचो आशिर्वाद आसूं वा तांणी दिल्ली मेकळीक आसूं, आमी कितेंच खपोवन घेवचे नात. कळंगूटच्यो बेकायदेशीर झोपड्यो फुडल्या 2 म्हयन्यांत काडून उडयतले इतलें मात खरें, सरपंच जोसेफ सांगता. For removal of that under section 66 and 100, right? आणि 7 दीस काबार जाता. ते 7 दीस काबार जातच आमचो प्रोसेस चालू जातलो. बिकॉज सी वचून बेश्टेच डिमोलिशन करूंक जायना, प्रोसेस आसता तो सगळ्याक. सो तो प्रोसेस आमी चालू दवरला. वी आर 100%. तूं आनी एका म्हयन्यान वा 2 म्हयन्यांनी तूं पळयतलें कालांगूट वील बी दॅट बस्ती फ्री म्हणून आसतलें. आमी जे ते हांगासर जाल्ले कितें कागारवाडे, रायट. हांव आतांच ते बायले लागीं उलयतालो आनी ती एक नोटीस धाडली हांवें. ती म्हाका वाटेक मेळ्ळी, बाबा म्हाका नोटीस कित्याक धाडल्या काय म्हणून. हांवें म्हणलें म्हणलें पळय अशें कांय करनाका, हांव मागीर तुमचेर कोंत्र न्हू, पूण ह्या लोकांक सॅनिटेशन गार्बेज हे कितें पळयलां तें आमी त्या दिसा म्हाका म्हाजी लॉस दिसली कालांगुटांत रावप. सो तेणीन कितें सांगलां, आपणाक 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो दी, आपूण काडटा. बट इन द मीन टायम पंचायत जे कितें पावर्स आसा ते आमी एक्सरसायज करतले. डोंट वॉन्ट देम नाउ. यू सी विदिन द नेक्स्ट 1 or 2 months everything will be out from Kalangut. All the 3 busties which are there. What I have seen is that at Khobravado, at Agarado and at Purvado, तिगांयचे ना. And I am watching this because I'll say we are all the panchayat members are ready for this thing. ना धड नितळसाण ना कोयराचे व्यवस्थापन. सिलेंडर ब्लास्ट जाल्लो तेन्ना हो सगळो प्रकार पळोवन सरपंच आशिल्ल्याची आपल्याकूच लज दिसली. हे आनी खपोवन घेवचो ना. जांकां कोणाक ते लोक जाय तांणी घरां बांदून दिवची, पूण बस्त्यो आपल्या कळंगुटे नाका अशें जोसेफ म्हणटा. कायदो म्हणजे कसो आसलो की म्हाका लायट जाय. आतां हितून अंडर हेल्थ एक्ट ते लायट हाडटा, अंडर इन्फ्लुएन्स लायट हाडटा, हे सगळे हाडटा. पूण हांव तुका सांगता, आमचे पंचायतींतल्यान आमी NOC दिवंक ना तांकां फॉर द हेल्थ म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. पूण आतां आमी इतलें केलां की खोबरावाडो जे म्हणटा कितें आपूण व्हडले कार्यकर्ते वचून आहा एक फाटीचेर तेणींनी दिल्लें आसा. म्हाका लॉस दिसता सांगपाक. तेणींनी हे झोपडपट्टी दिल्या. आनी तांकां कितें सांगलें, तुमी म्हणलें बरी घरां बांदात बरें आनी तुमी भाड्याक दियात. हे कितें नाका जाल्लें, सॅनिटेशन ना, गार्बेज फ्री आनी वयल्यान बोबू मारपाक फुडें. झोपडपट्ट्यो राजकारण्यांची वोट बँक वचत थंय बिगर गोमंतक्यांची ह्या झोपडपट्ट्यांनी वसणूक करून राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या मतांची स्थापणूक केल्या. जोसेफाचे राजकारण पंचायत पावंड्या वयले. जोसेफाचे हे धोरण थळावो आमदार मायकल लोबोक परवडतले काय हो मोठो प्रस्न. काय आतां हाचे वयल्यान जोसेफ मायकलाचे गॅर पेट्टा ते पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय हे सध्या गुन्यांवांचे सॉफ्ट टार्गेट जाला. दिसान दीस गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. देखून गृहमंत्र्यान हाची चवकशी करपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंयकारांच्या सुरक्षे खातीर स्थलांतरितांचेर लक्ष दवरप, पुलीस गस्त वाडोवप, CCTV कॅमेरा बसोवप आनी महिला पुलीस स्टेशन उबारपाक जाय हे सारक्या गजालींचेर भर दिवपाक जाय अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. There is an escalating crime wave in Goa,
which is highlighting a very alarming trend, the collapse of law and order machinery in the state. And after this series of murders that has rocked Goa, people want immediate action and accountability. आज झाला अशें की एक स्ट्रॉंग मेसेज होम मिनिस्टर कडच्यान नाजाल्यार DGP कडच्यान लोकांक जाय. हांव अर्थ अशें म्हणटा की पुलीस स्टेट जावची म्हणून एक स्ट्रॉंग मेसेज वचूंक जाय. ती स्ट्रॉंग मेसेज कित्या खातीर गेल्या 4 दिसांनी 6 मर्डर जाल्ले आनी हे मर्डर जावन एक गोंयाक नेगेटिव्ह इमेज गोंयची जाता. हांवें हाजे पयलीं रायझींग क्रायम रेट म्हणटाली खूब उलयला चड करून असेंब्लीनूय आनी आतांचे इन्सिडंट जे जाल्यात they reaffirm the need for effective action and accountability. Authorities जे आहा, police जे आहा, तांचे कडल्यान accountability लोकां कडल्यान लोक मागतात. पयलीं गोंय म्हणटा तें was considered as the safest place to live. Now it is considered the safest place to kill. Now you can get away with it. ही इमेज गोंयची जाल्ली आहा. आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता की हांवें जो एक डिमांड केल्लो की गोंयांत मारतात कोणाक चड करून बायलांक म्हणटात. हांवें एक डिमांड केल्लो की गोंयांत वुमन पुलीस स्टेशनां दरेक तालुक्यान म्हळ्यार 12 वुमन पुलीस स्टेशनां आसची. तो म्हजो डिमांड सरकारान एक्सेप्ट केलो ना. गोंयांत सध्या डेंग्यूच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. कलंगूट वाठारांत 12 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात. ताका लागून वाठारांत भिरांत पातळ्या. देखून आता डेंग्यू नियंत्रणात हाडपा खातीर कलंगूट पंचायतीन पावलां उबारल्यात. गोंयांत सध्या वयता थंय डेंग्यूचे केशी वाडपाक लागल्यात. कलंगुटे जाल्यार वट्ट 12 डेंग्यू दुयेंती सांपडल्यात. ह्या प्रकाराक लागून आता लोकां मदीं भिरांत पातळपाक लागल्या. डेंग्यू नियंत्रणात हाडपा खातीर पंचायतीन आनी थळाव्या भलायकी केंद्रान आता पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. पंचायतीन जाल्यार फवारणी सुरू केल्या. लोकांनी आपलो वाठार नितळ दवरचो म्हूण भलायकी खातें आनी सरपंच जोजफ सिक्वेरान लोकां कडेन मागला. डिपेंड जाता की तेंची सिवियरिटी, तेंचो प्लेटलेट काउंट, तेंचो PCV काउंट कितलो आसा तो. सो तो मनीस कसो कितें प्रेजेंट करतलो तेजे ते पेशंट टॅबलेट सारके घेता, प्लेटलेट काउंट देंवता. वॉटर इनटेक मेन इम्पॉर्टंट इज वॉटर इनटेक. डेंग्यू जाल्ल्या मनशाक वोकारे खूब येता. सो त्या कारणान ताका उदक सुद्दां पिवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. आनी तो भितूंतल्यान जेन्ना डिहायड्रेट जेन्ना मनीस जाता, जाम पडटा, तेन्ना तेजी कंडिशन क्रिटिकल जातली म्हणून अशें अदमासान समजून घेवपाचें. सो ताका मागीर एडमिशन गरज पडटा, ताका सलायन पॉयंट्स बीन ते लावचे पडटा, ताका ट्रिटमेंट जावं पडटा. एडमिशन व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता. आतां पळोवया जशें सिच्युएशन आतां कंट्रोल जातलें. इवन लास्ट इयर सुद्दां ऑगस्ट सप्टेंबर मेरेन हो तो डेंग्यू चल्ललो. सो आतांच हो डेंग्यू स्टार्ट जाला ऑगस्टांतल्यान. सो सप्टेंबर हो एक्सपेक्ट करता हांव की सप्टेंबरानूय आसतलें आनी पावस जसो वाडटा तसो डेंग्यू जातलो. सो हांगा आतां आमी आयज काल जे पेशंट पॉझिटिव्ह आयिल्ले तेंचे आज प्लेटलेट काउंट पळयतले आमी. जर तर चड देंवता कशें दिसता जाल्यार त्या पेशंटाक रेफरन्साची गरज आसतली हायर फॅसिलिटीन. सो तांकां मागीर थंय वचून मागीर ट्रिटमेंट घेवचो पडटलो. एकूच सांगूंक सोदता ते लोकांक की तुमचे सरावंडिंगाक जे कितें उदक साठोवन उरता कुट्ट्यांनी ओर फ्लावर वाजांनी ओर खंयसरूय जे कितें आसा ते मातशें काडात म्हणून. हे पोरूं आमी केलेले आनी पोरूं इलेक्शन आसलें म्हणून ते सगळे कोण इलेक्शन वॉर्ड मेंबर रावंक सोदताले तेणींनी स्टार्ट केलेले. पूण हे फावटी आमी आतां कोण निवडून येयल्या तेणींनी केले आनी कोण पिड्या जाल्यार ते हे फावटी ते करिना. सो फॉरगेट दे. पूण आमची ड्युटी आयज आहा की ह्या लोकांक सांगपाक, आमच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता आमचो जीव तरी सारवार करपाक आनी कोवीड येना जावपाक. अशी दीस इज वर्स देन कोवीड. कांयच कळना. आमची प्लेटलेट कितली देंवता ती 2-3 दिसांनी आमकां इतले त्रास जालेले आसात. त्या पासत हांव कितें म्हणटा ते सरावंडींग नितळ दवरात. सरावंडींग आनी तुमकां जरी तर नितळ करूंक नाका जाल्यार पंचायतीचो आमचे ग्रूप आसा पळय, झोन 1, झोन 2, झोन 3 गार्बेज पर्सना, तांकां सांगात. तांकांय आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या सगळे नितळ करपाक.
सो लोकांक आमचो कितें आसा आमचो तेंको आसा पूण लोकांचो तेंको आमकां ना इतलेंच हांव लोकां लागीं मागता लोकांची मिस्टेक ना अननोइंगली ते जाता अननोइंगली म्हाजी बोशी एक धाकटेली आमी भायर उडयल्या ते बोशेन ते उदक उरता आनी तितून तो पिडो जाता सो हे आमी चर्चीन बसून बोबो मारता आमच्या देवळान आमचे भट बसून बोबो मारता हे आमकां तुमचो असो आदार तरी मेळत जाल्यार आमी मलेरिया फ्री डेंग्यू फ्री कालांगूट जावंक शकता ते पासून आमी इतलें घेतलां एक फर्स्ट टायम आमी ही एक्सरसायज केल्या कालांगूट पंचायतीन आनी आमची कमिटी आसून बरी नाजाल्यार आमी कमिटी करता म्हणल्यार आनीक दीस लागपाचे सो ते पासून उपकार तुमचे कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान हे वसोनी सगळ्या लोकांक उपकार मागता आमी हात जोडून मागता की हे जे कितें उदक साठटा ते मातशें भायर काडून उडयात आनी आमी मलेरिया फ्री डेंग्यू फ्री गांव करुया. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकर. चवथीच्या फाटभुंयेर दिवचलच्या IDC वाठारांत घुमट वादन कार्यशाळा चालू आसा. दिवचल पालिका आनी श्री कुळणेश्वर देवस्थान हांच्या आदारान कला आनी संस्कृती खात्यान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी हे कार्यशाळेचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे उपसंचालक अशोक परब, नगरसेवक गुंजन कोरगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जाल्यार एक बरें मनोरंजन सुद्धा आसा. जाल्यार खूब फावटी कितें आसा गणपती घरांत बसता आमी भायर वस्त्रार बसून मोबायल आमचो चालूच आसता. त्यापेक्षा त्या गणपती महाराजाची बसून एक जर बरें भजन केलें तुमच्या मनात बरें एंटरटेनमेंट जातलें घरान एक वातावरण क्रिएट जातलें आनी हे सगळें कित्याक करा तर तुका एक आमी कित्याक करता एक पीस ऑफ मायंड मेळटा स्पिरिच्युअल उरता ते तुका सबंद दीस मोबायल बसून कळटा. सो तुमच्या कावन्सिलर तुमच्या भुरग्यां खातीर मुद्दाम मी केला तुम्ही सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे खूप बरी गोष्ट आसा. फाल्यां तुम्ही बाकीच्या तुमच्या क्लासमेटाक हाडात तुमकां आनीकय कितें जर मदत जाय जाल्यार आमचो कावन्सिलर सदांच एक्टीव आसता मदत करपाक केन्नाच फाटीं नासता आनी तो बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां आपूण घेवन पळयता. म्हाका एकूच वचो सांगून दिसता केन्ना सरकाराचो जेन्ना प्रोग्राम आसता तेन्ना आमदाराक ऑटोमॅटिकली इन्फॉर्मेशन आसता. जाल्यार खूब कडेन कशें आसता देवस्थानान आमदार कित्याक आमदाराक हेच्या देवस्थानात इंटरफेअर करपाची गरज ना हेच्या कम्युनिटीत इंटरफेअर करपाची गरज ना. आमदाराक तेचे इतके काम आसता म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत आसता ताका आनी लक्ष घालपाची गरज आसता. पण जेन्ना सरकार कितें प्रोग्राम प्रमोट करता तेन्ना फाल्यां 5 रुपया कितें सरकारचे ऑफर जाता त्या वॉर्डांतलो कावन्सिलर किंवा तो पंच किंवा तो आमदार तो ऑटोमॅटिकली थिसर आसता. हे सगळ्यांनी जाणून घेवपाचें सगळ्यांनी रूल कळपाक जाय. श्रमदान ह्या उपक्रमाखाला कुडचडच्या खासा पुलीस पंगडान सावड्डेच्या बागवाडा वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयली. पंचायतीन दखल घेवन वलो आनी सुको कोयर हो वेगवेगळो उडोवचो अशी थळाव्या मदीं जागृताय निर्माण करपाक जाय अशें आवाहन कुडचडचो पुलीस निरीक्षक वैभव नायकान केलें. कोयराची समस्या ही केन्नाच सोंपची ना देखून दर एकल्यान नितळसाण राखपाची गरज आसा म्हणून ही नितळसाणेची मोहीम राबयल्या अशी माहिती सावड्डेची पंच सदस्य सिद्धी पाऊसकारान दिली. गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान शेनवार दिसा आमी एक श्रमदान म्हण करता आनी सद्दां पुलीस स्टेशनाचेर त्या शेनवार आमी पुलीस स्टेशन नितळ करता आनी पुलीस स्टेशनाचेर सरावंडींग नितळ करता. ह्या फावटी एक विचार आयलो की आमचे सावड्डे वारो सावड्डे गांवांत थंयसरूय आमी हे इनिशिएटीव चालू करपा जाय आनी त्या खातीर आमी पंचायत मेंबरांक आमी रिक्वेस्ट केली तर तेंच्यांनी आमकां तितून सपोर्ट केलो. हांव रिक्वेस्ट करता की पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी तेंच्या जितले गांवांत जितल्यो हावज वायफ ज्यो आहात तेंकां एक ट्रेनींग दिवची की ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट हो कसो सेग्रिगेट करचो आनी त्या प्रमाणे मागीर तो खंयसर व्हरोन उडोवपाचो ही ट्रेनींग तेंच्यांनी दिवची. हें अत्यंत गरजेचें आहा. गांव जर निवळ रावलो जाल्यार त्या गांवाचो कल्चर कितें तो बाकीचे भायले लोक येता तांकां कळटा. सो हेच्या खातीर हें सगळें गरजेचें आनी आमच्या फुडच्या पिडयेक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे कल्चर मेंटेन करता रिक्वेस्ट करता ही मेसेज सगळ्यांक पावची. आयज आमी हांगा PI आमचो कुडचडे PI तांची टीम आनी आमची सावड्डे पंचायत मेळून आमी हांगा क्लिनिनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो.
आमी पळयता आतां गार्बेज इशू हो व्हडलो जालेलो आसा आनी समवेअर क्लिनलीनेस इज अ मस्ट. प्रत्येकान आपल्याली क्लीन दवरपाचें आमच्या वाठार ही सगळी प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आनी पूण आयज आमी हांगा सावड्डे बागवाडा आमचो जो गार्डन आसा थंय गार्डन क्लिनलीनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो आनी फुडें आमी सावड्डे पंचायती थ्रू गार्बेज कलेक्शन अनदर नेक्स्ट वीक ऑन वील स्टार्ट प्रोबब्ली टेंटेटिवली. सो आमी तेय स्टार्ट करतली. सो आमचो फर्स्ट स्टेप इज जे खंय आमकां चड कचरो किंवा गार्बेज दिसता सो वी हॅव इन असोसिएशन विथ द PI आणि त्याची टीम वी हॅव डन अ क्लिनलीनेस ड्रायव्ह टुडे इन बागवाडा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. तर रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.